आनी एकदां सगळ्यांक तुमकां एकदां आयच्या दिसाचे प्रेसाक हांव आजची बी प्रेसिडेंट साऊथ गोवा रॉबर्ट पेरेरा म्हजे बाजूक मार्सेल कुलासो जो नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पंचायत अफेर प्रेसिडेंट आहा जो पळय पंचायतीचे जितले पळय इश्यूज आसता कितले मॅटर्स आसता तो हँडल करता. आमचे उजव्याक एंड्रू रिबेलो जो प्रेसिडेंट म्हणून लीड घेता नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीची. आयच्या दिसाची हे प्रेस घेवपाक आनी तुमकां आपोवणें दिवपाक म्हळ्यार कोमदादीचे इश्यू जे पळय ह्या दिसांक गोंयांत चलतात दर एक वाठारांत कोमदादी म्हणून आयकूं येता. आतां सरकारांतल्यान एक आयकूं येता कोमदादीक लागून आमकां सरकार भरपूर मोग दाखयता. आमचे मिनिस्टर आहात ते आमचो सीएम जावं तो मागीर आमचो मोविन गुदीन आनी उरलोले बाकीचे हो चलयता बीजेपी सरकार सामको मोग दाखोवन आमकां पेट्टा आमच्या मोगान. पूण गोंयकारां पासत म्हणटा तो पूण खरें हो गोंयकारां पासत मोग हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. आम कन्फ्यूज जातात. आतां कोमदादीचे एनक्रोचमेंट जालो आहा तें लिगलायज करपाक जाय हें करपाक जाय तें सांगता. आनी हितून आनी एक आहा गोश्ट म्हणल्यार आयच्या प्रेसाची म्हणल्यार आमी दवरले हेजेर बेस घेवन हें प्रेस घेतात आनी हें कोमदाद आनी हे हेल्थ डिपार्टमेंट कितको इंटरलिंक आहा तें मागीर आमचो मार्सेल बाब तुमकां सांगतलो. पूण हो मोग दाखयलो म्हणटरी आमकां सांगप पडटा तुमकां की एक कोमदादीत जे पळय लोक रावतात ते कोण जे गोंयकार रावतात हे कोमदादी एनक्रोचमेंट केला ते सगळे गोंयकार कितली पर्संट गोंयकार आहा तुमकां कितली नॉलेज आहा. तुमी आतां ऑफिशियल तुमी एडमिनिस्ट्रेशन चलयतात गोंयचें जाल्यार कितले गोंयकार एक कोमदादीन आमचे आहात गोंयकार भाव नीज गोंयकार. आमचे पेपरवर्का प्रमाणे जे पळय एंड्रू आमकां कोमदादीचे जायते इश्यू घेवन भोंवता. आनी एक 4 म्हयने वा 3 म्हयन्याचो मॅटर न्हू. हे मॅटर 3 म्हयन्यान एंड्रून काडून मार्सेलान 3 म्हयन्याक खबर गोश्ट न्हू. एक बरो कार्ड लागलो हे स्टडी करून हे पेपर काड ते TMR वच ते ऑफिशियल डिपार्टमेंट वच आनी आमकां जाल्यार गोंयकार म्हणटा दिश्टी पडना. आमी गेले ते फावटी पासून हे मॅटराक इश्यू काडलो आनी नांव वाचून दाखयलेली सगळी जितली पळय नांव वाचून दाखयली तितून एक पासून गोंयकारां नांव आमकां दिश्टी पडना. जाल्यार खंयचे गोंयकार दिसतात तुका गोंयकारां मदें आनी भायल्या मदें अंतर घडला नाजाल्यार आमचे एंड्रू बाबा पासून सांगताले आमी बसावस करताले ते म्हणटाले हय खरे गोंयकार न्हू तुमी वो आमचे बसावस करता असो म्हणटाले. तुमी गोंयकार न्हू ते आमकां प्रश्न जाता मरे. आमी गोंयकार आमचो लिडराक हे पासून तुमी सर्टिफिकेट दाखोवपाक लायल्यो 5 फावटी मनोजा आपले बापाय मनोजा टार्गेट करता तुमी ते पासून दाखोवन दिले. पूण आतां मुद्द्यार येवपाक म्हणल्यार आतां हे कोमदादीचेर कोण गोंयकार रावतात आनी कितें हेजेर आमचो मार्सेल बाब तुमकां सांगतलो. आनी एनक्रोचमेंट कोण केल्लें आहा हे मार्सेल सांगतलो. हितून कोणाचो 70 to 80% गोंयकार म्हणटा ते कोण ही नांवां ही तुमकां आमकां आख्खी फायली आहा तितून गोंयकारांची नांवां कितली दिश्टी पडटात ती आमकां तुमी सांगतले. आनी हो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो कसलो रोल आहा स्पेशली आतां दवर्ली परतून आमी कॉन्सन्ट्रेट करतात दवर्ली कोमदादीचेर आनी हेल्थान कसलो मेजर रोल केल्लो आहा तांकां सांबाळपाक आनी तांकां बॅकअप दिवपी मनीस कोण आहा तेंचेरूय बीन आमी उलयतले. आनी डिटेलीन आमचो पंचायत अफेर प्रेसिडेंट जो दवर्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आहा मार्सेल तो तुमकां सुटावे करून सांगतलो. नमस्कार. आतां जशें रॉबर्टान सांगलां दवर्ले दिकरपार पंचायती अंडर जे कुमदादी येतात तातूंत एक कुमदार आसा 7/1 आनी हाचेर पंचायतीन 42 डेमोलिशन मोर दॅन 42 आसा पूण ओन्ली 42 डेमोलिशन ऑर्डर काडलेले आसात 7/1. जेन्ना हाजेर ऑर्डर काडल्या तेन्ना दिसून आयलें की तेंचे जे घरांत जे उदक अनट्रिटेड वॉटर जे भायर सरता ते सगळे व्हळांनी सोडून आनी आमच्या शेतांनी वचून शेतां पिड्यार जातात म्हूण लोक आमच्या शेतकार बोळ मारपाक लागले. आतां हे मायग्रंट जे कोमुदादीन हडप करून रावतात ते फक्त कुमदादूच खायनाय कुमदादूच घेवन ना पूण आमच्या गांवांत रावतल्या लोकांक आनी शेतकारांक कोण भाशेन त्रास जातात ते आमी तुमकां आतां मुद्दम दाखयता. आतां जेन्ना ही ऑर्डर काडली तेन्ना आमी पंचायती लागीं मागलें की हे शेतांनी जें उदक वयता तें खंयच्यान येता आनी कोणाचें उदक आनी शेतां कशीं पिड्यार जातात हे शेतकारांक हे भाशेन
दुयेंसां तरेचे रोग जाता ते कशे जातात हे फायंड आवट करपाक आमी पंचायतीन जेन्ना विचारले ग्रामसभाक तेन्ना तेमी रेजोल्युशन घेतलें आनीक कुर्तोरी हेल्थ सेंटराक लेटर धाडलें की आमकां जॉयंट इन्स्पेक्शन जाय म्हणून आनी कुर्तोरी हेल्थ सेंटरान उपरांत इन्स्पेक्शन केलें आनी ताचो रिपोर्ट आसा. आतां हे रिपोर्टान ते कितें म्हणटा ताणें सांगलां हांव मुद्दम एक पॉयंट तितून वाचून दाखयता. तिसरो पॉयंट हातूंत जायते पॉयंट ताणें मेन्शन केल्यात जे शेतकारांक त्रास जातात आनी शेतां पिड्यार जातात. लास्ट 6 years मोर देन 6 years हे घडटा पूण तांची मागणें खंयचोय पॉयंट पयलो आयकनासलो. जेन्ना आमी आरजी तितून भितर पडले आनी आमी पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलें तेन्ना सावन लास्ट 23rd June 2023 हे इन्स्पेक्शन जालें आनी ह्या रिपोर्टान जायते पॉयंट घातल्यात पूण एकूच पॉयंट हांव मेन्शन करता. The resident farmers from the railway gate Hindwana complaining the untreated sewage water enters into the field, contaminating the water bodies and agriculture, pose the risk of health living in the community. म्हणजे फकत शेतानूच न्हू पूण सगळे गांवांत रावतात तेजे पासून ते कम्युनिटी रावतात तेजे पासून त्या लोकांक ह्या उदका विशीं त्रास जातात. किमसां येतात लोक सुवांक दारां बंद करून भितर रावतात ह्या किमसांक लागून आनी तांकां तरेतरेचे मलेरिया हे भशेन जाल्ले आसा हेच्या फुडें. सो जेन्ना हेल्थ जेन्ना रिपोर्ट हे भशेन दिता तेन्ना एक काम कोणाचें आसलें हें बंद करपाचें उदक. आनी जेन्ना आमी वचून परतून पंचायतीक जेन्ना सांगलें की आतां लायट आनी उदकाचें कनेक्शन दिलां आतां तें तुमी पंचायतीन बरयल्लें आसा हेल्थाक. सो त्या उपरांत आतां त्या लेटराचेर बेज करून हेल्थ तांकां डिस्कनेक्शन नोटीस काडटा फकत वॉटर डिस्कनेक्शन नोटीस आनी तेवूय जाल्यार आवट ऑफ 42 फक्त 10 जाणांक ते लेटर काडटात. आतां 42 इलिगल थंयसर रावतात ते अनट्रिटेड वॉटर उदक सोडटात म्हणून जेन्ना मेन्शन केल्लें आसा 7/1, 7/2A, 7/3 जाल्यार फक्त 10 जाणांक कित्याक लेटर. आनी सरप्रायझींग आनीक एक गजाल म्हणल्यार एक नांव थंयसर मेन्शन जालो 7/1 हे हितून मारियानो पियादा कारवालो म्हणून. आतां जशें आमी पंचायतीन फायंड आवट केलें आनी गांवांनूय फायंड आवट केल्यार हो मनीस आमकां खंयसरूच मेळना. जाल्यार हेल्थाक हो मनीस खंय मेळलो एकटोच थंयसर गोंयकार आसा. हो गोंयकार हेल्थाक कसो मेळलो. आतां आमकां प्रश्न पडटा हेल्थ आमचे लागीं गेम खेळटा काय आमचे पंचायती लागीं गेम्स खेळटा काय शेतकारांक आनी गांवच्या लोकांक मिसगायड करून वो तांकां केस्तांवाक घालून आपलें सादूंक सोदता काय हे मायग्रंटांक वाचोवंक सोदता काय तांचे गोंयकारां लागीं केस्तांवाक घालून हो प्रश्न आमकां पडलेलो आसा. सो हेल्था लागीं मागता तुमी हें आमकां क्लॅरिफाय करात हें नांव कशें आयलें डिस्कनेक्शन करपाक. जे खंयसरूच मेन्शन नासलें डेमोलिशन आसा थंयसरूय मेन्शन नासलें आनी हेजें उदक थंयसर वयता म्हणून तुमकां कोणें सांगलें खंयच्या रिपोर्टाचेर हें मेन्शन केलां तेवूय आमकां कळपाक जाय. जेन्ना मागता हेल्थ कुर्तोरी हेल्थ सेंटरा लागीं जाता तितले बेगीन हाचेर इन्क्वायरी जावची आनी जाता तितले बेगीन हें उदक जे लोकांच्या शेतांनी वयता गांवांनी वयता तें बंद करपाक तुमी उपाय घेवचे. नाजाल्यार आमी गांवचे आनी शेतकार फुडली स्टेप मारपाक फाटीं रावचे ना. कित्याक आमकां ह्या मायग्रंटांक लागून आमची शेतां आमचो गांव पिड्यार जावचो नाका. तुमचे लागीं घडटा जाल्यार बेगीन करात नाजाल्यार आमी आमचो उपाय घेवन आमी करून दाखयतले. देव बरें करूं. हांव एंड्रू लेवेलो कुंदाचेर उलयता आसतना सांगतलो की पयर मोवीन कोती आनी प्रमोद सावंत तुमी जे इतले कॉन्फिडन्सान जे उलयताय की गोंयकार म्हूण रावताय म्हूण कुंदाचेर. सो म्हाका एक क्वेश्चन तुमकां दोगां कडेन मोवीन कोतीन आनी तूं प्रमोद सावंत खरें तुम दोगांय गोंयकार न्हू. हेचो पयलो आन्सर दिवचो तुमी म्हाका. फर्स्ट क्वेश्चन मुगेलो तुमकां दोगांय कडेन मोवीन कोतीनो आनी प्रमोद सावंत CM तुम दोगांनी जरी तर गोंयकार जाल्यार दाखोवचें पयलें
आनी तुमी हो क्वेश्चन केलो जाल्यार म्हाका आन्सर आहा पूण दिवपाक. सेकंड, तुमी आतां घांट्यांचे इतले मोगान लासताय तांकां आमगे जमीन दिवपाक ही कोणाच्या आवयन बापायन घेवन दवरली प्रायवेट प्रॉपर्टी न्हू तुमी डिसिजन घेवपाक. तुमी काँग्रेस आप बीजेपी हे डिसिजन घेवपाक ही कोणागेली प्रायवेट प्रॉपर्टी न्हू. ते जोरी तो तुमगे सोयरे तुमगे घराक दवरे तेन्ना आमकां ऑब्जेक्शन ना. पूण आमगेली गोंयकारांगेली जमीन तांकां दिवपाक तुमकां अधिकार ना. तुम कोण रे दोगांय? तुम कोण ते पद सांगा हे? आख्खे गोंयचे डिसिजन घेवपाक तुम दोग जाण कोण? म्हाका अधिकार आहा मुगे पांयचेर मुगे शपायचेर मुगे हाज्यार तूं म्हाका अधिकार आहा हे जमनीचो. गोंयकारांक पयलीं विचारय मरे कितको कित करपा जाय तुम डिसिजन घेवपाकूच शकनाय. आनी हे गोंयकारांक कळपाक जाय हे काँग्रेस आनी बीजेपी कितले फोटींग ते हे सगळे. आनी तुमी आतां पयलो जरी तो कधी कधी कुमुदास जो बूक आशिल्लो आमकां 4 नांव लागलो. हांवें जोणगा आनीक देरामा आनीक हे तुगेले 4 नांव लागलो आनी आमी सीट हाय कोताले तेजे देरामा. सो आतां तुम कितें म्हणपाक सोदताय दोगांय मेळो की आमगेलो सिनियर एडवोकेट मनोहर हे सुजगांवकर आनीक इजिप्शियो नोरोना रॉड्रिगीस हे दोगांय फोटींग म्हणपाक सोदताय तुमी? म्हणजे तुमी हुशार तुमकां सगळें खबर आहा. हो बूक बेश्टोच ट्रान्सलेट केलो ना तेंच्यांनी. हे बुकान जें कितें आहा तें स्वता आहा. आनी आर्टिकल रीड करें मरे 10 12 आर्टिकल 12 10 9 रीड करा मरे तें. हें तुमकां समजना? तुमचे तोकले तुमचे हड्डे तें तुम हें करतले तुम डिसिजन घेवपाक शकनाय. आनी तूं सीएम जो सांगता प्रमोद सावंत गोंयकारांचे दलितो तूं उलयता तुकोडे कुंदादीचेर कितले गोंयकार रावता तो डेटा आहा तुकोडे दाखोवपाक शकता तूं गोंयकारांक की हे गोंयकार हे गोंयचे जमनीचेर कुंदादीन रावताय म्हणून? तूं दाखय म्हाका. एनी टायम येता हांव. तूं म्हाका कितें पळय म्हाका कोण गेलो ना. पूण जें कितें आमगे अस्तित्वान आहा जें आमगेले आदल्यान जें सामान दवरलो आहा तें आमी गिवाप दितले ही स्वप्नां नाकाय. हें काय सांगता प्रमोद सावंत आनी हेका मॉमीन जर तेणें जात सोडून दिल्या तो सारको तो हुंय जाल जाल्यार पासून कचऱ्या पासून कचरो पासून हें करपाक मनीस तो लायकीच ना. तो मायकल लोबो हेंची लायकीच ना. सो हांव कितें म्हणटा तुमकां लुच्चा म्हणून डावलर मरे कर्नाटका सावन तुमगेल्या मनशांनी आनी लुच्चा तुम गोंयकार फोडोवपाक सोदताय. आनी आमी गिवाप दितले हे सपना काय तुमी कुमदादीचे उलयत आसतना सारकें तोंड सांबाळ उलयलो पळय सांगता हांव. कुमदाद कोणाली न्हू. कुमदादीचे पयले हेडगेरी आमी मूळ गोंयकार आनी कूळ गोंयकार. तुमकां जरी तर आन्सर आहा हो कितें करपाक हें कोताय जाल्यार आतां आमगे एकूच क्वेश्चन हालीं ही आपल्याक हाटली पोटली बांदतले गांव वयतले तेंक जरी तर केन्ना हिता जाल्यार ते डायरेक्ट सांगताय फंक्शन करपाक गांव वयताय म्हणून. आमगे आज लास्ट टायम कर्नाटक इलेक्शन जाता तेन्ना राती पाड तांकां रेड हँडेड दवरून मरे वोटींग करपाक कर्नाटका वयताय म्हणटाय आनी गोंयान बी वोटींग आहा म्हूण सांगितलें. सो तांकां कितें 2 रायट येयले. आनी ते जरी तर हाल वयतले जाल्यार तुमी दोगांय सांगाय तुमी गोंयकारां पासत तेंगे गांवांत कितू जमीन घेवन दवरले तेंगे सांग हितू मोग आहा न्हू तुमकां. जाल्यार तुमी तेंगे गांवांत गोंयकारांक हाल्या रावपाक कितल्यो जमीन घेवन दवरले ते सर्वे नंबर हे सगळे भाटांचे आमकां डिटेल दिवची गोंयकारांक. सो आमी वचून थिंग रावताय नाजाल्यार तुमी गोंयांत सोडोंक जाय दोगांय. तुमी नाकाय आमकां हिंगा आमगे जमनीचेर डिसिजन घेवपाक तुमकां कदेल दिवपी आमी गोंयकार. आज तुम भिवून पडो आहाय कित्याक तुमकां खबर आहा येते फाटी कसोटाय म्हणून. तेका लागून तुमकां गाडयांचो चड मोग की हे असल्यार आपल्या सांबाळून म्हणून. पूण तुमकां हे दिसलो तुमी फर्स्ट इलेक्शन जेन्ना बसले तेन्ना चिंताय तुमी वोट कोण मारले हें मारले काय आम मारून तुमकां मनीस केले. आम तुमकां हितू हाडले मरे पॉलिटिक्सान हाडून तुमकां दाखयले मरे हो मनीस म्हणून तुमी. आनी तुमी आज आमकां कितें कोताय. पूण आमी गिवाप दितले कुंदादीचेर हें तूं चिंता का. आनी विश्वजीत राणे तुका सांगता हेल्थ डिपार्टमेंट मध्ये तुका आहा आनी हो तो कुर्तोरी तो सेवा तेका हांव कोणाचें नांव घेवपाक दिना कित्याक आमकां सगळे डॉक्युमेंट आहा हांव क्लियर फेस करपाक रेडी आहा. तेका लागून तुवें जरी तो नांव वयलें जाता जरी तो दिसता तुका जाल्यार तेजेर एक्शन घेया. एक तर तेका डिसमीस कर सेवा नाजाल्यार तेका डिजर्वा हूंय मार. कित्याक हो मॅरी रावंड खेळयता आमकां. हांव काल पंचायतीन वचून येयलो पंचायतीन टोटल
टायप रेडी दिलो हा मोडे पंचायतीचे आज सध्या तेम सार क्लियर केले हा सो हो सिल्वा मोठो म्हाका पयलय आणि तू तेणे रिपोर्ट केलो हा तो आमगे शेतकारांचे हात बी फुट्टा हे रिपोर्ट तेणे केला आणि तेका पयल शेतान देवयतो तेणे पयल देवपा जाय शेतान सेकंड हांव देवलो कित्याक फाल्यां थिंग जोतकार येवपा न्हय फाल्यां थिंगा दुसरे कामदार येवपा न्हय लोकांक कितें खावपाचें म्हणजे हे घाटे लागून हांव शेत सोडपाचें तेंक तुम प्रोटेक्शन दिताय मरे गोंयकार कितें तेंगे घाटे उदका लागून आमकां शेत रोवपा मेळना आमगे लोक भात कोतात तें करपा मेळना एका रिस्पॉन्सिबल तूं हांव तुका सांगलो विश्वजीत राणे तूं पयलो रिस्पॉन्सिबल आनी हेचेर एक्शन घेया हो सिल्वा मोट्टेचेर आनी सिल्वाकूय सांगता तूं डिफॉर्मेशन केस घात म्हणून रेका धाड मरे म्हाका घाल केस हांव फेस करता तुका आनी मोकोडे पेपर आहा हेजो दिसती पडय तुका व्हिडिओचे चोय हे पेपरूच घेवन येता हांव तूं फेस करता कित्याक एंड वेगळो सगळे कोणी कोणा भिवपी न्हू कित्याक मोकोडे फूल रायट आहा आनी म्हाका सगळो पेपर आहा आनी मुगे गांवचे पासत आनी गोंयकारा पासत रवडलो आनी हांव जें सारकें आहा तेंच करतलो रॉंग केन्ना करपाना सो तुमी आमगेले शेता बाबतींत चिंतचें आनी कुमदाच्या बाबतींत जरी जर तुमी उलयताय जाल्यार तुमकां खबरदार शेताक तुमी दवय पयलेंच कुमदाच्या बाबतींत उलयताय जाल्यार कुमदाच्या बाबतींत उलयतले गोंयकारांक पयलीं डिस्कस करें गोंयकारांक विचारें गोंयकारांगे मान्यताय घेवनूच हें काम जावपा जाय तुम कोण न्हू दवय तुम जाय तें करपाक नाजाल्यार वचून थिंग राव जुवारी नाका दवय तुमी तेंच वर तुमकां सो देव बंद करूं आनी गोंयकार सांगता प्लीज हेचेर विश्वास आहे काँग्रेस बीजेपी आहा हेचेर विश्वास दवरपाचो आनी उलोना सो मुखार कितें आहा तें बरें आहा तें करुया आनी एकमुखारच्या हाताक धरूनच मुखार या कित्याक आमी आयज पासून फोटींग पण केन्ना केलें न्हय डॉक्युमेंटा भायर हांव केन्ना चलोय ना हांव बेश्टो खंयच्या टेबलाचेर बसना म्हाका डॉक्युमेंट आसल्यारूच हांव येता सो एक तुमचो मोग दाखोवन आमकां आज जितक्या लेवलाक पावयले हो एंड म्हणून तुमी आयज गोंयकारां मुखार म्हाका जो फोकसान हाडा हो मोग तुमी सदांच दवरले आनी हांव सदांच तुमचो उपकारी आहा सो सगळे गोंयकारांक काळजांतल्यान देव सो कंक्लूड करता आसतना एकूच मेसेज जे पळय दिसता हो कोमदाद कोर्ट तुजो हो बूक कोमदादीन बरयल्लो हो तुवें बरयल्लो तुगेले तुगे एडमिनिस्ट्रेशन तें सीएमाक सांगता आनीक जे पळय आमच्या प्रेसिडेंटान मनोज परबान जें पळय सांगलां ज्या पळय लेवलाचेर हांव वचपाक जाय थिंग हांव वयतलें पूण तुमकां एक कोमदादीचेर तुमचो हक आनी तुमचेर हें करपाक हुकुमशाही करपाक आमी RGP आज पासून गोंयांत तुमी आनी सपना पासून चिंतनाका तुम फोटींग आश्वासन दिवपा आहा तोंडा भायर काडल्यार तें आमी हें करया पूण RGP आज पासून तुका कोमदादी केस हात लावपाचे जो प्रयत्न करतलो न्हू ते आमी अलॉंग विथ आवर प्रेसिडेंट मनोज बरोबा बरोबर आमी रावन तुका कितें आहा तें आमी दाखयतले आनी दुसरी गजाल लोकांक सांगता हे MLA म्हणटात की आमी लोकां पासत सगळे केले सगळे इकून हायले आतां कोमदादी लिगली इकून करतात आनी म्हणटा आमकां कांय करूना पूण भुरग्यांक कांय करूना आमी कुर्दोऱ्या पासून लायता गोंयचा पूण तुमी तुमच्या भुरग्यांक हिंग न्हू तुमच्या भुरग्यांक सेंट्रल लंडनाक बोंगली घेवन दवरलो आहाय दुबय बोंगली घेवन दवरलो आहाय गोंयकार तुका आहाय तुगे भुरगीं मोयतली तुगे एक घर आसतलें संभोवतणी 10 घरां मायग्रंटांनी आनी ते काडले हाटली पोटली बांदले आमचे MLA आनी ते सेंट्रल लंडन वयतले क्रोराचे बोंगली आहाय एक मातशें तुमी नियाळ करें सो कोमदादी जेन्ना आमी आवाज हाडटले आमकां जाय मैदानार देंवपाक जाय पडलें जाल्यार उर मारतले आनी दोरे गोंयकारांक देंवपाक जाय हें सांगून देव बरें कर म्हणटा सगळे भाव प्रेस पावन तुमी येयल्ले सगळ्यांक तुमकां देव बरें कर म्हणटा तुमी कितें क्वेश्चन आहा जाल्यार तुमी विचारल्यार जाता म्हाका दिसना तुमकां आनी आसतो म्हण कित्याक तुमकां सगळ्यांक मोगू आसतलो कोमदादीचो थँक्यू